गोंयांत भलायकी मंत्री आनी मुखेलमंत्र्यां मदलो ताळमेळ सारको ना आनी ह्या खातीर गोंयच्या जनतेक त्रास सोंसचो पडटा। ह्याच खातीर राज्यांत कोविड दुयेंतींचोय आंकडो वाडटा। मुखेलमंत्र्यान आनी भलायकी मंत्र्यान तांच्या मदलो ताळमेळ नाशिल्लो वाद बेगीन मिटोवचो म्हण मागणी आम आदमी पक्षान केल्या। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। दुयेंसी दिसान दीस सांपडटा त्या वेळार मुखेलमंत्री आनी आमचे आरोग्य मंत्री हांच्या भितर हे ताळमेळीचो उणावाक लागून गोंयकारांक हाचे खूप त्रास सहन करचे पडटा हे आमी पळयता। आमकां साधन सुविधा मेळना, आमच्या हॉस्पिटलांनी सारखे ट्रीटमेंट मेळना आनी हे सगळे घडटा ते हेच खातीर की आमचे आरोग्य मंत्री आनी आमचे मुखेलमंत्री हांच्या भितर खंय तरी कोऑर्डिनेशन सारखें जायना। मुखेलमंत्री सकाळची एक प्रेस कॉन्फरन्स घेता जावं सकाळचो एक निर्णय घेता आनी सांजचो आमचो आरोग्य मंत्री तो निर्णय चुकीचो म्हणटा जावं दुसरी प्रेस कॉन्फरन्स घेता। मिडिया बुलेटिनाचेर मुखेलमंत्री पत्रकार परिशद घेता आनी थंय वेगळे फिगर्स दिता, वेगळे मुद्दे मांडटा आनी आरोग्य मंत्री तेजे उपरांत एक प्रेस कॉन्फरन्स जावं प्रेस बायट दिता आनी म्हणटा हे आपल्याक खबरूच ना, हे चुकीचे आसा। सो ह्या हितून सुद्धा त्यांचो ताळमेळ कितलो चुकता हे आमकां जाणवता। ह्या सगळ्या भानगडीन गोंयकाराची चूक आसा कितें? गोंयकार त्रास काडटा कित्याक? 500 गोंयकार ह्या कोविडाच्या दुयेंसाक लागून गोंयांत मरण पावले। आमकां आनी नाका तुमचे राजकारण, आरोग्य मंत्री आनी मुखेलमंत्री तुमचे राजकारण मातशें कुशीक दवरा, तुमचो इगोय मातसो कुशीक दवरा आनी गोंयकाराच्या भलायके खातीर वावरात। तुमचो ताळमेळ नाच, तुमच्या बरोबर सरकारी यंत्रणा जी आसा तांचोय बी ताळमेळ ना आनी सरकारी यंत्रणाचो आमच्या हॉस्पिटलांकडेन ताळमेळ ना म्हणून आमकां दिसान दीस दुयेंती वाडत आसा आनी दुयेंती मरत आसा हे दिसून येता। गोंयकारांचे धंदे बंद पडल्या, गोंयकार उपाशी आसा, गोंयकार आमचे बेकार आसा आनी त्या हितून तुमची फक्त काँग्रेस जनता पार्टीत फायद्यान चलता काय कितें असो प्रश्न आता गोंयकारांक पडपाक लागला। म्हणून तुम्ही तुमच्या भितरलो हो ताळमेळ नाशिल्लो हो वाद मातसो बेगीच्या बेगीन मिटया।